वचनो तुमकां सर्वांक बरे सांज हांव मागतां. आज जेजूच्या कश्टांच्या आयतारा आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्या कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणा मारिफात जेजूच्या पावलांनी चलच्याक. जेजून समकल्ली ती कुर्साची वाट आनी ताणें सोंसले ते कश्ट आमी सोलोवंक प्रयत्न करता आसतना जेजूच्या कश्टा समकार आमी सोमकोवची ती वाट कितेंच न्ही. तरी मरी आनी जुवांव कशे कुर्सा फाटल्यान सोम्या फाटल्यान ती गेली आनी जेजूच्या कुर्सा समोर जेजूक सांगात दिवंक शकली गी. त्याच भशेन आमी आज ही कुर्साची वाट समकत आसतना जेजूक सांगात दिवंक आमी शकता. सांगत आस जेजू आमच्या जिणेक सांगात दिवंक शकता. ह्या कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणा वेळार प्रत्येक तरान आमच्या पातकाचे वखसाने सोडच्याक आनी सांगत आस सर्गीच्या त्या राजाक आमी पावच्याक आमकांच नितळ करूंक आनी आमचे जिवीत क्रिस्ताक समर्पिल्लें जावंक ही कुर्साची वाट आमकां भोव अर्था बरयत. देखून ह्या कुर्सा वाटेंत भक्तीपणी आमी वांटो घेवया, क्रिस्त सांगता सोमकोवया आनी अशें ताचें बेसांव जोन घेवंक आमी प्रयत्न करया. आनी अशें आमी करची ही कुर्साची वाट आमकां आशिर्वादाची जातली, बेसांव बरीत जातली. देखून ह्या कुर्सा वाटेंत आतां आमी भक्तीपणी वांटो घेवया आनी कुर्साचे बेसांव सोडूंक आमी प्रयत्न करया. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुर्ता. नमन कुर्सा जय देवता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो, जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्साक मनात हांव निवरावन मन पावो केलो, कशा मरणांक जर मनशांक बरवो सोवू देलो. नमन तुका पवित्र कुर्सा, नमन आमच्या मोगा गुर्ता. नमन कुर्सा जय देवता, नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. मोगाळ भावा बहिणीनो, कुर्सा वाटेचो नियाळ आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक एक अवकाश. कुर्साची काणी पिंजरायता आमची जिणी. आमचे जिणयेंत कश्ट, सलवणी, विरोधपण, आकमान आनी अन्याय भोगूंक मेळटना जिवीत जडायाचें जाता आनी फुडें वचोंक बोळ पावना. ह्या वेळार जेजून समकल्ली कुर्सा वाट आमकां घटाय आनी प्रेरण दिता. जर क्रिस्त कुर्साची वाट सोदूंक नातुलो तर आमकां सोडवण मेळची ना. देखून आमी आमचे कुरीस घेवन भरोशान फुडें वचूंक जेजू ह्या वेळार आमकां उलो दिता. मागणें, मोगाळा जेजू, तुवें म्हज्या मोगा बसत तुजो जीवस भेटयलो आनी तुकाच तुवें खाली केलो. ह्या तुज्या अपारमीत मोगाचो नियाळ करतना ह्या संवसारी जिवितांत म्हाका मेळचे कश्ट मोगान स्विकार करूंक आनी ह्या यात्रेक पयनार भरवशान फुडें सरूंक म्हाका आदार दी. तुवें बापाचे कुशे काल्तिमान घालून कुरीस स्विकार केल्ले बरी हांवें म्हजे कुरीस मोगान घेवंक तुजें बोळ आनी सकत म्हाका लाबय. आमेन. मुजो सिसांच्या कुशी वळखाय, गे कुरीस तुजो फाटलाव कर मोठो. कोण आपलो जीव शेता निसंसारता, आपल्या त्यागावरवी सगळे जिंकता. मोजो शिसांच्या कुशी वळखाय, गे कुरीस तुजो फाटलाव कर मोठो. कष्टल्यानो येया सरसी मोजा, जो मोजे
आमी विशेव घेया मोजो श्री जावच्या कुशीवर थाय गे कोरीस तुजो फाटलाव कर मोजो मोजो श्री जावच्या कुशीवर थाय गे कोरीस तुजो फाटलाव कर मोजो. पहिले स्टेशन जेजूक मरणाचे प्रमाण देतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. येस म्या जेजू ख्रिस्ता आणि तांणी खंडन केल्ल्या जेजूची नीत करूंक ताका पिलाता मुखार उबो केला. पिलाताक जेजूची कसलीच सूख मेळूंक ना, तरी लोक ताका कुर्साय म्हूण भोग घालतना निरपराधी जेजूक कुर्सावंक आणि लोकांक समाधान करूंक पिलात निर्धार करता. जुदे मुखेल्यांतून बरें नांव जोडूंक आशिल्लो पिलात अपराध नसल्या जेजूक अपराधी म्हूण वळयता आनी आपल्या स्वार्था खातीर जेजूचेर आनी तिचें प्रमाण वाचता. आपल्या अधिकाराचो सूख वापर केल्लो पिलात आपलोच फायदो पळयता. असली आनीक 2000 वर्सां आदीं जेरुसलेमाच्या निती आसनाचेर घडिल्ली मात्र न्ही, अजून असली घडितां घडतात. आनी तेक लागून गुन्हेगार गांवांत भोंवता, निरपराधी बंदीन सुकता आनी तेक लागून सबार जाण गुलामपणाच्या कश्टांक सांपडतात. न्हीद दिवचे मनशां बळ आसलेल्यांच्या पार्तेन मेळून निरपराध्यांक सुखीदार करतात. निती आसना मुखार उबो आसच्या जेजूक पळयतना हांवें म्हज्या फायद्या खातीर आनीक पडला गे म्हूण व्हरून पळोवंक जाय. हेरां मुखार आपलें नांव राखूंक, आपणाक होगोसूंक वा आपलोच फायदो जोडचे खातीर हेरांक कश्टार घाला वा आनीक करच्या मनशांच्या पार्टीन रावलांगी म्हूण चिंतून पळोवंक जेजू आमकां उलो दिता. हेर आनीक एक बली जातना आमचो मनोभाव कसलो मागणी. मोगळा जेजू हेरांची जडती करिनाकात, तुमची जडती जावची ना म्हूण तुवें सांगिल्लीं उतरां मोतीन दवरून म्हज्या दिसपट्टे जिणेंत फर्मणां आनी पैसला मरिपात हेरांची जडती करिना अशें म्हाका सांबाळ. म्हज्या फायद्या खातीर हेरांक कश्टांक घालिनासतना तुजे परी हेरां खातीर जियोंक म्हाका करपा दी. स्वताक साक्ष दिवन आनी तेक बली जाल्ल्यांक सांगात आनी बुजावण दिवन तुजो खरो शीस जावंक म्हाका पावो कर. आमेन. सोम्या काकूत आमची कर. नवो उपदेश तुमकां दिता म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोम करात तुमी उलो करतात म्हाका सोमी मोगान म्हणून मेस्त्री सोमी सहज म्हणचे हांव न्ही जाकी मेस्त्री सोमी तुमचो नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केला तशें एकामेका सोमो करा तुमी. दुसरें आसता जेजूच्या कंदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता. येसो मे जेजू क्रिस्ता आनी तीन जेजू कुर्सार दितात तरी जेजू ते आनी तेचे करणे तावन नीज जोडून दिता आनी आमकां सोडवण लाभयता. जेजूक खुरी सुकोवंक कश्ट नासले. नाजरेताच्या सिनागोगांतावन बैत व्हरून तांचे शहर बांदून हाडल्या दोंगराच्या शिखरांतावन ताका सकलाक लोटून घालूंक प्रयत्न करतना तो तांचे मदल्यान उतरून गेलो. पूण जेजू कुर्साचें मरण दितना तो तें मोगान स्विकार करता.
जेजून कुर्सातावन सुकारी मारली तर आमकां सोडून मेळटी ना. खुरीस मोगान घेतलो जेजू आमकां सांगता, कोणाक जर म्हजो पाटलो करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करूं दी, आपलो खुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी. जेजून दिल्लो हो उलो मानून घेवन खुर्साक वेंग मारून फुडें वेची जायतीं जाणां आमकां पळोवंक मेळटात. खुर्सा वरवीं आमकां मेळची नाजिल्साय खंत वा बेजाराय लेकीन आसतना हेरांच्या बरेपणाचेर गमान दवरून कश्ट फूट करतात. पूण थोड्यांनी खुर्सातावन फळाफळ घेवचे पळोवंक मेळटा. खुरीस आमचे जिणेचो वांटो जावन आसता तो मोगान स्विकार करूंक आमी पाटींग करिनाये. कसलें जिवीत आमी विसल्यार कसले आपणे आमकां लाभल्यार खुरीस जिणेचो वांटो कश्ट पिडा सलवणी स्वार्थ आस आकार नासमाधान एकस्फूरपण निराशा आमच्या कुर्साची विविध रुपां असो खुरीस आमी वळोवंक जाय आनी धैर्यान आनी भरवशान फुडें वचोंक जाय. जर आमी खुरीस वळोवंक इन्कार करता तर तो खुरीस हेरांच्या खांद्यार बसतलो आनी तांकां हांव खुरीस जायन. मोगान आपलो खुरीस घेतलो जेजू आमी आमचो खुरीस स्विकार करूंक उलो दिता. मागणें मोगाळा सोम्या, तुजो खुरीस मोगान स्विकार कर, तूं आमकां आदर्श जालाय. म्हजे जिणेन येवच्या खुर्सातावन सुकारी मारिनासतना तो फुटकन मुखार वचोंक म्हाका शिकय. म्हजे वरवीं हेरांक कश्ट जायनाशें बगर हेरांक सवकासाय दिवच्याक म्हज्या जिविताचे कश्ट मोगान घेवंक म्हाका बोळ दी. खुर्सातावन जैत मेळ्ळे मतीन दवरून तर एकल्यांक बरेपण हाडची आनी मोगाचे मनशां जावंक आमकां करपा दी. सोम्या काकूत आमची कर. तूं जावन आसाय म्हूण मोगानी स्वतंत्राचे प्रकाश मनशाचे सता वाडतो तेल्याचे जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सडवंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या. तिसऱ्या दिसा जेजू पयले फावटी कुर्सा बंदा पडटा. आमी तुका नमस्काराने प्रणिमत करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. खुरीस होवन फुडें वेतना जेजू कुर्साचे जडे वरवीं पडलो. देवाचो पूत आपली सगळी सकत होगडावन खुर्सा बंदा पडटा. सा पावलो म्हणटा, सैमान तो देव तरी त्या समासंपणा लब्धोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन मनशाचे रूप ताणें घेतले आनी आपणाकच कालतो केलो. अस्के त्या पैकी अस्कत तो जालो. जेजूचे पडणे आमचे ते कालतेपण सोडोवंक आनी पडल्यार घट निचेव करून फुडें वचूंक उलो दिता. जेजूचे पडण्या वेळार आमचे पडण्याचो उगडास काडया. अस्कत आसची आमी पडटा. बरें आनी वायट कितें म्हूण कळीत आसोनी पातकांत पडटा. आमाल पियोवणे हेरांचेर राग आनी मोसोर दवरचो, अन्याय करचो, रक्तामासाचे ओडणेक बली जावचे संगी पातकांक पडटा. जायते पोटी उठोन फुडें वचोंक मोगसाणें मागोंक आनी बरी जिणी जियोंक प्रयत्न करिना. विविध निभा दिवन थंयच रावता. आमी अस्कत तरी देवान आमकां उसल्या शेवटा खातीर ससनाच्या जिविता खातीर सर्गेच्या राजा खातीर रचला आसता. आमी अस्कत कायन जियोवचे वा पातकांत रावचे सारके न्ही. आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवन देव आमची पातकां बगसून आमकां सर खोटेपणांतले निताळ करतलो म्हूण जुवांचे पयले पत्र आमकां शिकयता. देवाची काकुळत विस्तार म्हणटस आमी ताचे काकुळतीतावन पयस रावचे, पाताक वळखनासतना रावचे सारके न्ही. आपल्या शेवटा कुशीन खुरीस होवन गेल्लो जेजू आमी पाताक वळखून बागेवन जिणी जियोंक उलो दिता आनी म्हणटा, वेळ भरती जालो, पातकी जिणे बदला आनी बरी खबर सतनो ना. मागणें दुलोप जेजू, तूं कुर्सा बंदा पडल्यार उठोन फुडें गेले. पूण हांव पातकाच्या कुर्सा बंदा पडल्या वेळार
थंयच रावन आसतना देवाचे उदार काकुलतीचेर भरवसो आनी पथकांतून भायर येवंक म्हाका तुजो आदार जाय. सोम्या, म्हाका तुज्या भोगसण्याची गरज आसा. एक नाजूक अंतस्कर म्हजे थंय वचून तुज्या उपदेशा प्रमाणे जियोन म्हजी जिणी पळीत करूंक तुजो आदार म्हाका लाभय म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची कर. Bogos maka Jesu, tuji kakut makta, Hakamoji aichan sorta, Kandit sorta, Jesu somya, Ata bakararta, Jini bodlum, खंडीत निश्चय करता बोगस म्हाका जेसू तुजी काकूत मागता हक्का म्हजी आयच्यान सोडता खंडीत सोडता. 37 दिसा जेजू आपले दुखीस्त मयेक पळयता. आम्ही तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. खुरीस वावून कालवाराची वाट समकताना जेजू आपले आवयक मरयेक भेटता. जेजूच्या मिसावांत वांटेली जाल्ली मरी ताच्या कुर्सावाट्यान ती भागीदार जाता. तिचे आटे विटे तिची भोगणां विबारूंक असाध्य. जेजूचो प्रथम शीस आसलेली मरी ताचे कुर्सावाटेर सांगाती जाता. हे सगळे मौनपणी सोसून मरी जेजूच्या मिसावान भागीदार जाता. देवाच्या पुताच्या मिसावान मरी सदांच भागीदार जाल्ली. हेरोद बाळशाक जिविशी मारूंक सोदतना इजिप्ताक पालायन करतना 12 वर्सांचेर भुरगो जेजू देवळांत सुकतना मरी वगेपणी देवाच्यो वाटो नियाळता. जेजू रुखाचो कुरीस घेवन कालवाराची वाट समकतना मरी कंतिदिकेचो कुरीस घेवन जेजूचे फाटल्यान वेता आनी आवयचो कायदो प्रामाणीकपणी पाळता. आज आमचे भोवती आवय बापायची जबाबदारी घेवंक फाटीं सरतल्यांक मरी तांची जबाबदारी पाळूंक उलो दिता. भुरग्यांच्या जिवितांत आवय बापायचो पात्र प्रमुख जावन आसता. कश्टां अडचण्यां मदें आपली जबाबदारी आवय बापायन पाळची गरजेची. तशेंच भुरग्यांक आपल्या वडिलांतय आपली जबाबदारी खरेपणी पाळची गरजेची. थोडीं भुरगीं आपल्या आवय बापाय थंय आसची आपली जबाबदारी पाळची तावन सुकारी मारतात. तांकां फावो तो मान सांगातपण आनी रक्षण दिवंक सुकतात. जेजून मरयेक भेटची ही घडी नियाळतना आमच्याच कुटुंबाचेर दिश्ट घाल्या. आमकांच आमी ही सवालां विचारया. आवय बापाय जावन म्हजी जबाबदारी कशी पाळता. तशेंच म्हज्या वडिलां थंय हांव कशें चलतां. तांचे लागीं म्हजो संबंद कसो आसा. मागणें. दयाळा बापा, आवय बापायक मान दी म्हूण तुवें दिल्ल्या उपदेशाची बेपरवा केल्ले खातीर हांव दूख पावतां. म्हज्या कुटुंबांत आवय बापायक मानान लेखतां. एक आवय वा बापय जावन भुरग्यांतय म्हजी जबाबदारी बऱ्यान पाळूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागतां. सोम्या काकूत आमची कर. माई मोगाळ रडू नाका पथकामची पळे नाका राजितादार नामी सांडून पाकी जी भोजय केल्या तुका. माई मोगाळ रडू नाका पथकामची पळे नाका राजिकादार नामी सांडून पाकी जिणी भोजय केल्या तुका. 25 दिसांव सिरेनाचो सिमांव जेजू कुरीस वोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कुर्सावाटेचे पयण समकताना जेजू भोव आस्कत जालो. शिपायांचे मार किळकुळां आनी कुर्साचे वजन तांचे पयण त्रासाचे करता. जेजूचो कुरीस वोवंक कोणपुणी मेळटीत म्हूण शिपाय सोदतना
ताचे म्हणले कोणच दिसनांत. तुजे खातीर मरूंक पर्यंत हांव तयार म्हूण बसयल्लो पेद्रू नापयस जाला. जेजून पिडा गूण केल्ले कोणच नांत. ताचे इश्ट वा कुटुंबदारां दिसनांत. ह्या वेळार जेजूच्या कुर्साक कान मारूंक सिरेनाचो सिमाव मेळ्ळो. एक अस्कत्याक आदार दिवंक एक परकी मेळ्ळो. जे कितें तुमी ह्या म्हज्या ल्हान भावा भयणी मदल्या एकल्याक केले ते म्हाकाच तुमी केले म्हूण जेजून सांगिल्ली उतरां पेल्याच्या कुर्साक कान मारूंक आनी तांचे जे हळू करूंक प्रेरण दितात. आपलो कुरीस वोवंक साध्य नासतना कश्टातल्या साबार जाणांक आमी पळयता. आमची भोंवतणी रयतांचो जिवीत आर्थीक समस्यांक संपडोवन पिडेक वखद करूंक तांकां नासतना वा काम नासतना समस्यांक बली जाल्ल्या आमच्या भाव भयणींक पळयतना समाजींत आमची कितली गरज आसा म्हूण दिसून येता. एकामेकाचे वोजे वोवया म्हणटा सा पावल. जेजू आमकां सांगता एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. कुटुंबा जिणेंतले समस्ये परिहार करूंक जायनासतना कुटुंबांत फूट दिसून येतना तांकां सारकी वाट दाखोवची धैर्य आनी बुजवण दिवची सिरेनाचे सिमाव गरज आसात. तांचो कुरीस सुकोवंक साध्य जायना तरी तांचे जिणेचे कुर्सा वाटेर तांकां सांगात दिवंक आमकां साध्य आसा. तांचो खोबरो उलोवन सोबाय पळोवच्या बदलाक तांच्या कुर्साक कान मारची सिरेनाचे सिमाव आमी जावचे गरजेचे. मागणे सोम्या जेजू जिणेचो कुरीस जड जावन बरवसो सांडलेल्यांक बुजवण दिवंक समाधान करूंक आनी सांगात दिवन सिरेनाचो सिमाव जावचे उदार मोन आमकां दी. आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक म्हणलो स्वार्थी मनोभाव सांडून निराशी जाल्ल्यांक आमी चलवून गेल्ल्यांक बरवसो दिवन तांच्या यात्रीक पयणाक बरवशाची किरणां फांकोवंक म्हाका फाव कर दी म्हूण मागता. सोम्या काकुळतामची कर. आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी सोदी म्हाका आयच्या दिसा दिवळ देवा सोच्या कस म्हजे संतोष बरी काळजा दिवळ देवा तुझ्या मोगा पासून खर्चात माया मोगा आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी सोदी म्हाका आयच्या दिसा. 24 दिसांव वेरुनिका जेजूचे मुखामळ पुजता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. खोरीस वावून कलवरीच्या दोंगराक वेसो जेजू घामान आनी रक्तान बुडल्लो. तो विद्रूप दिसतालो तरी शिपया मजगत वचून ताका आधार दिवंक कोणाकच धैर्य नातलें. ह्या वेळार वेरुनिका नांवाची स्त्री धैर्य घेवन फुडें वेता आनी जेजूचे मुखामळ आपल्या तुवाल्यान पुजता आनी कश्टातल्या जेजू थंय दयाळायेची करणी दाखयता. तिचे कणवळे थंय मेसवल्लो जेजू आपले मुखामळ त्या तुवाल्यार कंसून तिका आशिर्वादांनी भरता. वेरुनिका थंय कश्टातल्यांच्या गरजांक पावचे उदार काळीज आसले. आयच्या आधुनीक काळार कश्टांत तो लोक उणो ना. आमी वैज्ञानीक वडावळीच्या काळार आसाव. आर्थीक वैद्यकी तांत्रीक अभिवृद्धी धराळ मापान पळयता. आधुनीक संवसारांत प्रगती दिसून येता तरी भरवसो आसा म्हणलें सांगूंक कश्टांचें. जायतो लोक कश्टांक संपडलेलो दिसून येता तरी तांकां कुमकेचो हात दिवंक फुडें वयतले चड जाणां दिसनात. आमी नियाळचे हेच ते सांव वेरुनिका परी हेरांची दुखां पुसची व्यक्ती जावंक आपोवणी दिता.
इजाई या प्रवादीन सांगचे प्रमाणे देव पसंत करता तो उपास हो आणि तुज्यो सांकळी मोडच्यो दग्ध सोसतल्यांक सुटका दिवची भुकिल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिवचो घरदार नातल्ल्यांक बिडार दिवचें विणग्यांक पांघरूंक दिवचें असल्यो करण्यो करतना आमी भरवशाची यात्रिका जाता आनी आमचे संगी यात्रेक पैण करतल्या थंय भरवसो उपजोवंक शकता. मोगळा जेजू हेरांच्या कश्टांत दूख भोगचें आनी तांच्या कश्टांत भागीदार जावचें वर्तें देणें वेरेनिकाक तुवें दिल्लें. पिडे शिडेंत वळवळच्या सारकें खाण बिडार नेसाण वखद नासतना कश्टतल्या लोकां थंय म्हजें मन मोवाळ कर. वेरेनिका पुरी हांवें मोवाळ काळजाची व्यक्ती जावन म्हाका नेरमी आनी हेरांच्या जिविताचे खुर्सा वाटेर भरवसो उपजशें करचें भाग म्हाका फावो कर. सुम्या काकुळतामची कर. हांव भुकिल्लो तुमी खावंक दिले हांव तानेल्लो पियेवंक दिले भोगाते राज म्हज्या सर्गेच्या बापाचे म्हज्या ल्हाना भावनांक कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें म्हज्या ल्हाना भावनांक कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें. 7वें दिसा जेजू दुसरे फावटी पुरसापंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सम्या जेजू क्रिस्ता. कुरीस ओवन कालवरीच्या वाटेर आसचो जेजू आपले सखत होगडावन अस्कत जाला. कुर्साचे मरण ताचेर वासरले वरवीं ताची शिक्षा कठीण. कठीण जाल्या. शिपायांचे निष्प्रपण आनी लोकांची निंदा सोसून तो आनिकी अस्कत जाला. हाचे संगी ताणें ओवूंचो बारादीक कुरीस ताका असहाय करता. पूण ताका कालवार पर्वताक पावोवंक आसरलें देखून तो पडल्या कडेनच रावना. मागार थंय तावन उठता आनी पुडो वयता. तिजो पडलो तरी ताच्या शेवटाचेर विस्वासी रावलो. गेसमनी माळ्यान ह्या कश्टांची घडी सोसूंक बापातान सखत मागलेलो जेजू पडलेले तावन उठता आनी पुढे समकता. आमच्या जिविताचो कुरीस वोवंक मागण्याची गरज कितली म्हूण जेजू कळीत करता. अस्कत आनी असहायक जावन आसच्या आमकां मागणें एक बळवंत हातेर. हे मनशा तूं एक दुर्बळ रचना जावन आसता सर सांगती देवातान विसरूंक जाय म्हूण सांजो मर्यावेने शिकयता. आमी विस्वास काडचे की सड देवाचो उगडास काडूंक जाय. आमच्या अस्कत सैमाक लागून पडलेल्या वेळार थंयच रावनासतना उठोन फुडें वचोंक मागणें बळादीक हातेर. सर सांगती आमच्यान करूंक आसात पूण देवा सांगी जायत्यो संगती करूंक शकता हांव. मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें आनी बडया आनी तुमकां तें उक्तें जातलें. निजय की जो कोण मागता तो घेता म्हूण शिकयलेलो जेजू आमकां मागण्याची गरज कितली आसा म्हूण ह्या वेळार सांगता. देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूं आमचे कश्ट अश्निकायेन सोसूंक आनी पडलेल्या वेळार उठोन फुडें वचोंक मागणें बळ दिता. जेजूचें दुसरें पडणें नियाळतना आमचे जिणयेन मागण्याक प्रमुख स्थान दिवंक निचेव करया. मागणें मोगळा जेजू मागण्या वरवीं तुजे थंय आसा करचो बांद ताळण्याचेर जैत व्हरूंक आनी तुजे कुशा प्रमाणे जिवंक आदार दिता. म्हजे जिणयेन मागण्याची गरज समजून घेवन सदांच तिरेक देवाक पयलो जागो दिवं आनी मागण्या वरवीं त्याच देवा थंय एकवटान बळ म्हाका दी म्हूण मागता. सोम्या काकुळतामची कर. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी हांव दयाळांनी
8 सांग जेजू जेरुसलेमच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. जेजू कुर्साची वाट समकतना ताच्या मुखार रडचे एक स्त्रियेचो जमो येता. आपल्या कठीण कश्टामध्ये तो आपले दोळे उबारता आणि ताचे सुस्कार ताचो विलाप ताचे रडणे पळयता. जेजू तांची आसा आयकता समजता आनी तांकां बुजयता आनी तांकां समाधान करता. अशें बुजोवंक म्हूण आयिल्ले मनशांच जेजू तांदूं बुजवण जोडटात. कुरीस घेवन चलचो जेजू ताचे भोंवती तसलेच सभा स्त्रियांचे भुरग्यांचे रडणे पळोवन आसायक जावन आपल्या दादल्याच्या हातांत कश्टांच्या स्त्रियांक जेजू पळयता. कितलेशा घरांनी सभा स्त्रियो गुपीत रडतात आनी थोडी उक्त्यान बोबडतात, कित्याक तांच्या दादल्यांची कठीणाई निश्ठुराय ती आसायक जावन सोंसून आसात. कितलेशा घरांनी आपल्या दादल्याच्या विपरीत पियोवण्या वरवीं घरा भितर दोशी दिसपडतेन झगडेन जावन दुखान देवोवच्या स्त्रियांक तसो कुरीस घेवन वेसो जेजू पळोवन आसा. सांप्रदायीक समाजेन चलयांक ल्हानकण चलोवचें दिसून येता आनी असल्या स्त्रियांक जेजू पळोवन आसा. तर हांकां सर्वांक कोण बुजयता? हांचे रडणे कोण थांबयता? स्त्रियांच्या हक्का खातीर वावुरच्या बऱ्या मनाच्या मनशाची गरज आसा. चलयांक आनी स्त्रियांक मानान लेखची बरी समाज रुता करूंक सुवार्थ आमकां आपयता. समाजेंत आनी पवित्र सभेंत स्त्रियांचो पात्र म्हत्वाचो आसता. तांणी आपलो वावर प्रामाणीकपणी करूंक समाजेन तांकां अवकाश आनी स्थानमान लाभो म्हूण मागया. मागणें. सोम्या जेजू, जायत्या स्त्रियांनी तुज्या मेसावान तुका स्वागत दिलो. पवित्र सभेन विविध रितींनी सेवा दितल्या चड स्त्रियांक तांचो वावर पळादीकपणी करूंक तुजी कृपा तांकां दी. समाजेन स्त्रियांच्या आनी चलयांच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या चड संघटनांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक तुज्या विशेष आशिर्वादांनी बर. प्रत्येक जावन शोशणाक बली जाल्ल्या स्त्रियांक सावकासायेनी सुटका लाभय म्हूण मागता. सोम्या काकूळ तामचीकर. कष्ट केल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेवांक तुमकां. कष्ट केल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेवांक तुमकां. नवें तेस्तांव जेजू तिसरे बोटींक कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मे जेजू क्रिस्ता. जेजू कलवारीची वाट भोव कश्टांची जाता. तिसरे बोटीन तो पडटा म्हणजे साबार बोटीन तो पडलो. तो सगळो सलवला आनी तकला तरी ताजी दिश्ट मात्र कलवार पर्वताचेर कसल्या. देखून तो कितले बोटीन पडलो तरी तो परत उठलो आनी कलवारीक पावलो. सोलवणीन धैर्य सुखयनासतना आपल्या शेवटा कुशीन वेसो जेजू आमी सोलवणी कशी स्विकार करूंक जाय म्हूण आमकां शिकयता. सोलवणी आमच्या जिणेचो वांटो आसता. सोलवणी आमचें जिवीत रुपीत करता. सांव पावलो म्हणटा, हे दिर्वे आमी मोतयाच्या आयदनांनी वोवयता. हर एक तरान आमी कश्टातांव तरी आमी कंगाल जायना. वाट कळीत नासतना आतकारान सांपडतांव तरी निराशेन बुडता. आमी दोगदोणी भोगतांव तरी एक सुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. आमच्या वावरान शिकपान कुटुंबा जिणयेन सोलवणी भोगतना हेरां आमचें उतर आयकनातल्या वेळार, चिंतलेलीं कामां जायनातल्या वेळार आमचें धैर्य सुकता. आमी सोलवणी भोगतांव पूण सोलवणी आमकां धैर्यादी करता म्हूण जेजू शिकयता. जेजू सोलवणी भोगता तरी सोलवणी जैतांत बदलता. तो जैतेवंत जाता. मनशा दृश्टीन तो सोलवता तरी देव ताका जैत जोडून दिता. देखून
सलवणी जैताची मेट कर्ण घेवंक जेजू आमकां शिकयता. सलवणी आयिल्ल्या वेळार निराशी जायनासतना सलवणीची जैताची वाट म्हूण जाणा जावन सलवणींत लिसांव शिकोवन फुडें वचूंक सुम्याचो आदार मागया. मागणे मोगळा जेजू सलवणी येताना बरवसो साणीनासतना निराशी जायनासतना भावार्थांत घट्टाळोवन करपा दी. तूं पडल्यार उठोन मुखार गेलोय. आमी जिणयेंत सलवणी भोगल्यार परस सदान करूंक सलवणी मुखांत जैताचे वाटेन चलोंक आनी जिणयेच्या शेवटाचे दिश्ट दवरून फुडें वचोंक बोळ दिवन मागता. सोम्याक हक्क आमची कर. तुम सोम्या बरवसो तुम सोम्या भद्रात्रो रक्षक तूं धैर्यंचो जिणे झुजान जय दिवचो. 10 सांग जेजूचे आंग वस्तूर वणकान ताका विणगो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता इसम्या जेजू क्रिस्ता. सभार पडल्या उपरांत बरादी कुरीस व्हांवून जेजू कालवार पर्वताक पावता. त्या घोड्यार शिपाई ताचे वस्तूर वण काडटात आनी ताका विणगो करतात. चड वस्तू ताच्या मार्फत रचून जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीय वस्त ताचे विणे आयली ना म्हूण देवाचें उतर सांगता तरी संवसारान ताका विणगो केलो आनी ताका अवमर्याद केलो. ताचे कुडीक कसलेंच मोल दिनासता ताचे थंय निर्लक्षा दाखयली. कालवारीच्या दोंगरार घडिल्ले घडीन आजून घडोवन आसा. मनशाचे खून जाता. माध्यमांनी जायत्यांची मर्याद विकतात आनी जायत्यांक सांपळोवन घालून सार सौगा मुखार मान काडटात. मनशा कुडीक आनी मनशा जिवाक मोल ना जालां. मनशा कोण खेळाची बावली कशें लेखचें दिसून येता. जायती निरापराधी व्यक्ती असले खात्रीन सांपळोवन कश्टतात. अबल स्त्रियो भुरगीं आनी अस्कद मनशां हल्ल्याक बली जातात. हर एक मनीस दादलो वा स्त्री वडिलां वा भुरगीं बलिश्ट वा अस्कद भलायकेवंत वा पिडेस्त ग्रेस्त वा दुबलो कोणी ती जावं मनशा घना मुखार समान म्हूण देवाच्या उतरांतान समजता. हर एकल्याक देवान रचलां आनी ताचे थंय पावचाक आपयलां आसता. हर एकल्याक मनान लेखून तांचे कुडीक आनी व्यक्तित्वाक मर्याद दिवंक आनी तांचे व्यक्तीत उखलून धरूंक सोम्यान दिवचो उलो आमी आयकूंक जाय. आमी समेस्त जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवाची भुरगीं म्हणटस आमी समेस्त जेजू क्रिस्ता थंय एक म्हूण वळखून घेवन सर्वान मनान लेखून मनशाची कूड पयत आत्म्याचें मंदीर म्हूण वळखून घेवंक आनी मनशा गण सांबाळूंक कमर बांदूंक आमी सोमी आमकां उलो दिता. मागणे मोगळा जेजू मनशा कुडीक मान दिनासलेले वरवीं जावचो अन्याय कालवार दोंगरार तुवें सोंसलो. ह्या फुडें आपणाचे आनी हेरांचे कुडीक मान दिवंक मनशा गण सांबाळूंक आमकां करपा दी. मनशा जिवाक आनी गनाक अवमर्याद दाखयतना धैर्यान ताळो उठोवंक एक प्रवाद्याचे बळ आमकां लाभय म्हूण मागता. सोम्या काकूल आमची कर. काकूत आमची कर. मोज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. मोज्या देवा कित्याक तुवें सांडलाय म्हाका. 11 सांग जेजू कुर्सार खेळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कुरीस वोवन कालवार दोंगरार पावलेल्या जेजूको शिपायांनी कुर्सार न्हिदायले आनी ताचे हात आनी पाय कुर्साक खिळायले. जेजू आपणे सॅक्रिफीस भेटोवचे आल्तरेक म्हणजे कुर्साक वेंगता. तो संवसारांत आयलो पूण ताचे समरिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचे सपर्जेन ताका घेतलो ना. देवाचो मोग मनशाकुळाक परगटोवंक जेजू संवसाराक आयलो तरी मनशान स्वार्थकारणाक लागून ताका कुर्साक खिळायलो. बरे केल्ल्या हातांक पिडेस्तांक गूण केल्ल्या हातांक खिळे मारले.
पातक्यांक पिडेस्तांक आनी गरजेवंतांक सोदून गेल्ले पांय कुर्साक खिळायले. बरें करूंक गेल्ल्यांक समाज सुदारण करूंक वावरल्यांक पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर वावरल्यांचे हातपाय खिळायल्यात. स्वार्थ भिरांत राजकीय वातावरण बरें करूंक प्रयत्न करतल्यांक खिळायतात. देखून कुर्साक वेंगलेलो जेजू आमी दैरसांडीन अशें बरें काम मुखारून व्हरूंक उलो दिता. मेस्त्री प्रास शीस व्हरतो न्हय आनी धन्या प्रास साकर व्हरतो न्हय. जर आमच्या सोम्याक असली प्रतिक्रिया मेळ्ळी तर आमकांय तसली प्रतिक्रिया मेळटा. हेरांची सेवा करूंक वेताना नांव व्हडपण सन्मान असल्यो संगती बगलेक दवरची गरज आसा. आमचो स्वार्थ कुर्साक खिळायतना सोम्या परी निस्वार्थी मनान सेवा करूंक साध्य जाता. आमचे जैत हेरांनी दिवच्या सन्मानाचेर आदारून ना, बगार आमच्या वावरांत हेरांक जावच्या बरेपणाचेर आदारून आसा. मागणे मोगळा सोम्या बरें केल्ल्या तुका कुर्सायलो आनी तुवें तुजो कुरीस पटलून दवरलो. तुजे फाटलावदारी जावन आमी बरें करतना आमकां मेळची निंदा वा अपमान वा लुकसाणेक भियोन रावनासतना धैर्यान फुडें वचोंक आमकां बळ दी. कुर्सा वरवीं जैत म्हूण मतीन दवर म्हजे तावन जावचे सर रितीचे बरेपण करूंक म्हाका आदार दी. सोम्या काकुळट आमची कर. कुर्सा अमारो कापोटून दलाई सोम्या समान होगळा पावो तुका आसन जालाय देवा आसन जालाय देवा. 12 तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. दोनपरांतावन सुमार 3 वरां पर्यंत जेजू कट्ट्याची सुवात म्हणटात ते सुवातेर वताक उमकलता. हेर ताची केळकुळां करून म्हणटात. हेरांक ताणें बचाव केलें. हो देवाचो क्रिस्त वय जाल्यार आपणाक कसो बचाव करूं. तूं जुदेवांचो राय तर तुकाच बचाव कर. रावा एलिया ताका सकला देवोंक येता जाल्यार पळया. पूण जेजूच्या तोंडान तावन भायर सरतात मोलादीक उतरां. बापा तांकां बक्षी तें कितें करतात म्हूण ते नेणान. उपरांत संपदले म्हणून तो आपलो जीव बापाचे हाती अर्पिता. क्रिस्ताचो कुरीस आमचे सडवणेंत प्रमुख जागो घेता. सांत पाऊल जेजूच्या कुर्साची वडवीक उलोवन म्हणटा. आमी कुर्सायलेल्या क्रिस्ताक परगडता. जुदेवाक तो एक अडकळ आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण. तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. देवूच आमच्या बरवशाचें मूळ जावन आसता. क्रिस्तांवाचें जिवीत निरासपणान भरलेलें न्ही. सोम्याचेर पातयेंनी दवरलेले बिलकुल नालिसायेक सांपडचे नान. बरवसो मनशाचे सक्तीचेर वा जाणवायेचेर वा मनशान जोडचे प्रगतीचेर आदारून ना, बगार देवाचेर आदारून आसा. आमी देवाचो मोग जायत्या मापान बगूंक शकता. आमकां बरवशाचें जिवीत राखून आसा आनी त्याच बरवशान आमी फुडें वेता. हो बरवसो मनशाच्या चिंतपातान उदेवन आयिल्लो न्हय, बगार देवान तो आमच्या काळजान घाला. आमी जेजू क्रिस्तांतय भावार्थ दवरला आनी त्या भावार्था वयर आमी नितीवंत जाल्या आनी देवा थंय शांती जोडूंक शकता. मागणे मोगाळा सोम्या कुरीस आमचे सडवणेचे हातेर जावन दिला. आमी त्याच कुर्साचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवन बोगसणेच्या स्पिरितान फुडें वचूंक तुजो आदार दी. कुर्सातावन वालची कृपा आमची कण घेवन बोगसणेच्या स्पिरितान जियोंक आनी आमचे कश्ट त्यागाच्या स्पिरितान घेवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची कर. 13 तेसांव जेजूची कूड मरयेच्या हातान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता.
एके मोगाल आवेच्या उस्क्यार एका तरणाट्या पुताची निजीव कूड 33 वर्सां आधी बेतलहेमाच्या कावनेर मायेन जिजूक पयलेपटी आपल्या हाती घेतली आणि आज कलवारीच्या खुर्सामुळे मरी जिजूक हातान घेता. कितलो फरक या दोन गडितां मदें. दूख एका तरीच्या तलवारीच्या परी तुझे कालीस पापसिताले म्हूण सिमियावन प्रवाद कर सांगले. म्हज्या बापाची कुशी पालोवंक जाय म्हूण तुमी नेना आसल्यात गी म्हूण जेजून मरयेक आनी झुजेक तेंपलांत सांगलें. ही उतरां आज संपून जातात. आपले सोम्याची साखन म्हूण देवाचो शब्द आपल्या काळजांत आनी कुसव्यांत स्विकार केल्ली मरी आपली जबाबदारी आनी मिसांव पुर्तापणी जियेता आनी जेजूच्या मिसावांत भागीदार जाता. भुरग्यांच्या जिणयेंत आवय बापायची जबाबदारी भोव व्हरती. भुरग्यांक मोगान वाडोवचें, क्रिस्ती बावंडांत घट करचें आनी स्वार्थेच्या मावल्यांनी तांचें जिवीत बसचें तांची जबाबदारी. हाचे संगी भुरग्यांक बरें शिकप दिवचें आनी तांच्या जिविताक तयार करची जबाबदारी आवय बापायच्या मिसावांत आटापला. भुरग्यांक जाय जाल्यो वस्तू दिल्ल्यान तांची जबाबदारी पंताक पावना. कशें मरी आपल्या पुताच्या संतोषांत तशें दुखांत सांगात दिता तशें आवय बापायन भुरग्यांक सांगात दिवंक आसा. आवय बापाय जावं आमची जबाबदारी कशी पाळ्ळ्या म्हूण एक घडी चिंतून पळोवया. आमकां मेळिल्लें हें वर्तें आपोवणें आनी हाचे तावन आमकां मेळिल्लें मिसांव जबाबदारेन आनी खऱ्या स्पिरितान करूंक निचेव करया. कश्ट आनी सलवण येताना मरयेचेर दिश्ट उबारल्यार तिची ससाय आमकां मेळटली. मागणें. मोगाली माये, बडयान इजबी हाडलेली वेली तुका एक वर्तें मिसांव लाभलें. ह्या मिसावांक कल्तीमान घालोय आनी तुजें मिसांव बिये नासतना तुवें संपून केलय. आवय बापय जावं भुरग्यांक रुपीत करचें, बरें नागरीक जावं वाडोवचें. आमच्या मिसावांत आमी तीर रावशें तूं आमचे खातीर बापा लागीं विनंती कर. आमी कश्टा नश्टांक भिया नासतना आमच्या आपोवण्यांत तीर रावूंक आदार लाभय म्हूण मागता. सोम्या काकूत आमची क कसो करू मोग तुजो हांव न्हिदून दमतात दोळे कांय तर विघ्न येतगी पळे न्हिदेली हुस्को म्हजो कसो करू मोग तुजो. सोदावेंस ते सांग जेजूक निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. आरिमातेच्या झुजेन निकोदेमा संगी मेळोवन जेजूची कूड कुर्सारतावन देवयली आनी मरियेच्या हातान दिली. आरिमातेच्या झुजेन जेजूची कूड देवोन नितळ सणाच्या लुकटान गुटलायली आनी ताणें आपणाकच म्हूण कटपान फुकोवन केल्ल्या नव्या फोंडांत ती दवरली. जेजूची दुर्बळकाय हांगासर संपूर्ण रितीन दिसून येता. जल्मूक आपलेच घर नासतना कावनेर तो जल्मलो. मरूंक एक सुवात नासतना कुर्सार तो मेलो आनी निकेपूंक हेराक म्हूण थारायिल्ल्या फोंड ताका दिलो. जेजून आपणाकच खाली केलो तरी आमी स्वार्थान भरून संवसारी वस्तूंक आशेताव. चड आनी चड वस्तू पुंजोवचो ग्रेस्तकायाची आशा करची. हेरांनी पळोवंक जाय वा शेजाऱ्या लागीं आसा म्हणले खातीर वस्तू आपणावच्यो आमकां संवसारी वस्तूचो गुलाम करता. हे संवसारी आमची जिणी थोड्या तेंपाची तरी भवार्थान जियेल्ली जिणी आनी केल्ली कामां मात शाश्वत उरतली. जेजूच्या मोगान जियोंक जाय तर आमी आमच्या स्वार्थाक मरूंक आसा. गोवा सोकण मातयेंत पडून मेल्ल्या करीत येतेश्ट फोल दिवंक शकना. देखून आमच्या संवसारी यात्रेक पयणार आमकांच आमी खाली करूंक जेजूचें जिवीत आमकां देख दिता. संवसारी वस्तूंचो गुलाम जायनासतना सर संगती देवाच्या हातांत ओपून दिवन निस्वार्थी मनोभावान हेरांची सेवा करूंक देवाचो आदार मागया. मागणें. मोगाळा सोम्या, दुबळ्या पैकी दुबळो जावन तुवें तुजें मिसांव फळाभरीत केलें. आधुनीक संवसारांत विविध वस्तू आनी ग्रेस्तकाय आमकां पिशार घालतना तांचो गुलाम जायनासतना म्हज्या जिवितांत तुजेर म्हजो भावार्थ घट कर. जिवंक आनी खरी क्रिस्तांव जिणी जिवंक तुजो आदार म्हाका दी. सोम्या कावळत आमची कर. आमचो एकवट जातलो ससनाक तोडचो ना बांदो आमचो जियेतेल्या आमी ससनाक खंय जियेतेल्या
आमी सोसनातय जियेतेल्या ख्रिस्त आमचे खातीर कलतो जालो क्रिस्ताच्या मरणापर्यंत सा पावल फिलिपिकारांक बरोवन सांगता क्रिस्तान आपणाकच कलतो कर मरणापर्यंत कुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो देखून देवान ताका अति उंच उबारलो क्रिस्तान कुर्साक नवो अर्थ दिवचे संगी आमच्या जिविताच्या कश्टांक नवी दिशा दाखयली आनी आमचे जिवीत जियोंक नवी वाट दाखयली हे पासत आमी देर सांडिनाव आमचे बैले सैम इल्ले इल्ले नाच जावन येता तरी आमचे बेतले सैम जिवान बरोन बरोन येता जेजूची कुर्सा वाट आनी ताचे कुर्साचे मरण फोंडांत अखेर जायना बगार पुन्हा जिवनपणान नवो अर्थ जोडूंक शकता देखून कुर्सा वाट निराशेची काणी न्हय बगार भरोशाची जिणी क्रिस्ताच्या कुर्साचेर दीस लावन आमी फुडें वेताना भरोशान भरलेली यात्रीक पर्जा जावन कुर्सायल्ल्या आनी पुन्हा जिवन जाल्ल्या क्रिस्ताक साक्ष दिवंक शकता हांव मागणे मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजून कुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां सडवण लाभयली आज तुज्या पुता जेजून चलिल्ले हे पवित्र वाटेर कुर्सा वाटेसून नियाळ केल्ल्या आमकां आमचे जिणेचे कुर्सा वाट नवो अर्थ जोडून दिवंक फावो कर त्याग सॅक्रिफीस सलवणी आनी कश्ट धैर्यान फूट करूंक आमकां बोल दी आमी कश्टां नश्टांक भियेन आसता क्रिस्ताच्या कुर्साचेर दीस लावन बवार्थान फुडें वचूंक बोल दी जेजू आमच्या सडवंतरा आमच्या जिविताच्या पयणार सांगाता आसून आमचो कुरीस घेवन तुजो पाटलाव करूंक तुजो आदार दी पवित्रत्म्या आमकां धैर्यान भरून आमी सदांच क्रिस्ताचे सुवार्थेक साक्ष दिवंक कृपा दी या फुडें आमचे जिवीत सदांच भरोशाचे यात्रीक पयन जायशे कर म्हूण बापा तुजे लागीं विनंती करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन पाप साहेबाच्या इराद्या पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताणेर पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट जो खुशीचे जेजो भगवंती मरे देवाची माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मयम बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक एक घडी भरू मौनपणे आमच्या घरसां बसत आमी मागया प्रत्येक तरान ह्या प्राचीत काळार आमी साहित्य निच्यो केल्लो आसूं पुरो हो निच्यो आमी सांबाळूंक शकल्या गी विशेष तरान हांगासर ही कुर्साची वाट करता आसतना विशेष पेसांव आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका संद्याचेर आमी मागून घेवया आनी सांगतास आमच्या खासगी तेसांव खातीर एक घडीभर मौनपणी मागया प्रार्थया ये देवा संवसाराचे सोडवणे खातीर तुज्या पुता जेजून किरकोळ खावणेर अस्कत बाळ जावन जल्मोन तुजी वळख संवसारांत येवन कुर्सार कश्टाचे आनी वळवळाचे मरण मरोवंक तुजी खुशी जाली तुज्या पुता जेजून आमकां ताच्या मरणा मरिफात खुरीस एक बाचावेसो सुडकेसो देवसाराचे सयत वर्सो वायट सक्तीत हावन आनी वायट सक्तीत हांव रक्षण दिवचो आनी तुजी दैवीक मंडावळ सावन आमी सर्गीच्या बंदरां पावोवंक तयार करचो गुर्त कसो दिलोय ह्या कुर्सा मुखार आमी सर्वां पातयेन आनी भावार्थावन येता तेन्ना आमचे दूख निवार आमच्या कश्टांतावन आमकां सुटका दी देवसराच्या वडणे आनी बुलवणेतावन आमकां रक्षण दी आमच्या जानवरांक आनी कृशेक तुजें बेसांव वत आमच्या हर एक कुटुंबाक तुजें रक्षण लाभय कुर्साच्या गुर्ता मरिफात आमी हर एकल्यानी ह्या संवसारांत खरें रक्षण सोडून तुज्या पुता जेजून दाखयल्ले कुर्साच्या सैताचे आनी सर्गींच्या वाटेर सोमकोंक आमकां आदार लाभय हे आमी मागता कुर्सार कळोवन आमचे सोडून केल्ल्या क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफात सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमकां राखूं तुमचे भितर आसून तुमकां सांबाळूं
तुमच्या मुखल्यान वचून तुमकां वाट दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान वचून तुमचे सतन करूं, तुमचे वयर वचून तुमकां आशिर्वाद दिवं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. बघेवून कुसा जैता गुरता क्रिस्ती भावात्याच्या हस्त्या जेजू मरणान तो जालोय वरता सासान जिणयेक तूं बरवसो भावा सडय तुजे सावळेंत वागय सस्नीक बरवशान सर्गी वाड दाखय बरवसो सडय तुझ्या मोगान जळय क्रिस्ता सेवेन जियोंक आमकां शिकय क्रिस्ता कोसा अमारुका सस्नीक जिविता पण चलता कश्टा दोगदोणेन तुका भेंग मारून जिवीत धैर्यान सारता बाबा चढय तुझे सावळेंत वागय सस्नीक बरवशान सर्गी वाड दाखय बरवसो चढय तुझ्या मोगान जळय क्रिस्ता सेवेन जियोंक आमकां शिकय मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरे आशिर्वाद दिव आमकां. नमान कुर्सा भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो कुर्साच्या वाटेची सर रितीन मंडावळ केल्ल्या तशेंच भगवान कुर्साची आशिर्वादां आमचेर मागिल्ल्या पिरगज बिगार मनादीक बाप रोहन लोबो तुमकां सर पिरगज घरा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. कुर्सा वाटेची सर रितीन मंडावळ करूंक कुमक केल्ल्या पिरगज उपाध्यक्ष मनस्त ऑलिन पिंटो आयोग संयोजकी मनस्तीन मेगोल डिकोना तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचे कुर्सा वाटेची सगळी लाईव्ह व्हिडिओ केल्ल्या दिवायन वर्ल्ड चॅनल असो मलाक स्टेपन मेंडीस आणि फ्लोरा मेंडीस आणि कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा आणि भगवान कुर्साची आशिर्वादां तुमचेर मागता. कंतारां गांवन कुर्सा वाटेची भक्तीपण सडयल्ल्या गायन पंगडाक तशेंच कुरेस आनी वाती घेवन आयिल्ल्या आलतार भुरग्यांकी देव बरें करूं म्हणटा. आज आमकां समेस्तांक ब्रेकफास्ट ओदक दिल्या मनेस्त विलियम आनी पिनी नोरन्ना हांच्या लग्नाच्या रुपेत्सवाच्या उडासाक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी भगवान कुर्साची आशिर्वादां तुमचेर मागता. आमचे मदें कोय ताची धर्मभयण सिस्टर पेल्सी हजर आसा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सावंड ओळखून दिला मनेस्त ऑल्विन सांतीस AP रेंजर्स तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमकां ब्रेकफास्ट दवरूंक जागो ओळखून दिला मनेस्त येवजीन डिकुन्ना आनी कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां कुर्सागुड्याक येवंक वाट नितळ केल्ल्या बारावाड्याच्या गुरकारांक तशेंच वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी भगवान कुर्साची आशिर्वादां तुमचेर मागता. आमकां सकयल जावन येतना पिवंक उदक ओदक दिला मनेस्त फ्रांसीस मेंडोल्स आनी कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणांत व्हडा संख्यान वांटो घेतिल्ल्या सर फिरगज घरांक देव बरें करूं म्हणटा आनी भगवान कुर्साची आशिर्वादां आम्हा सर्वांचेर मागता. परत एक फावटी समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यानो इतल्या व्हडा संख्यान तुमी हांगासर हजर जाल्यात आनी कुर्साचे बेसांव सोडून तुमी घेतला. ह्या संदर्भार म्हजे तर्फेनी परत तुमचो हांव उपकार बावडटा. सांगतास हांगासर मांडावळ करूंक आदार दिल्ल्या मनेस्त मायकल क्रास्ता फिरगज गोळी परिशदेचो कार्यदर्शी ताचोय हांव उपकार बावडटा. सांगतास तुमचो सर्वांचोय हांव उपकार बावडटा. हो हांगासर आसो हो भगवान कुरीस आमकां कणी सावन जैतासो सांगतास आमकां रक्षण असो संकेत देखून ह्या कुर्सा मुळांत आमी आसाव ताचे आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वचून थंयसर सकयल ते आसले फळार तुमी स्विकार करूंक तुमचे लागीं विनंती. आनी वेता आसतना दयकन उदकाच्यो बोटल्यो हांगासर सोडी नाकात, वाटेर उडय नाकात. थंयसर सकयल तुमी व्हरून वचा आनी थंयसर डस्टबिनांत घाला. आनी हांगासर दयकन पेपरां आसा जाल्यार ती हांगासर खोयराच्या संद्या लागीं तुमी दिवयेत कंतराच्यो खडतिल्यो हांगासर वाटेर उडय नाकात. समेस्तांक देव बरें करूं. एक ग्रूप फोटो खातीर दयकन सगळ्यांनी कुर्सा मुखार येवचें म्हूण तुमचे लागीं विनंती.